हय काल तुमच्या घरा कडेन एक घटना घडली तर कितें म्हणलें तो येयलो आनी म्हाका विचारलें देवूळ ओपन जावंक नाका तेंचें ना कित्याक तर म्हाका म्हणलें देवळान काम म्हटलें आपलें तर कसलें तर आपल्या आपल्याक मदत करूंक जाय म्हटलें भटजी येतलो भटजी कडेन पयशे कितें मदत करता भटजी कडेन कर तर ना म्हणलो म्हाका भटजी कडेन करपाचें ना म्हणलो म्हाका म्हणलो गुप्त म्हणलो लोकांक हें करूंक जाय मदत करूंक जाय गुप्त मदत म्हटल्यार आमकां कळ म्हाका कळना तुजी भाशा म्हटलें ताका म्हाजीच हितून सांगलें म्हाका तुजी भाशा कळना रे म्हटलें आनी मी भाईक उलो केलो आमच्या देराक थंय रावता न्हू तर देराक उलो केलो ताका म्हटलें भाई म्हणून 2-3 उलो करूं नाका तसो आगे वगीर आगे म्हणलो व्हडल्यान बोवाळ करपाचो म्हणटा ते गुप्त पयशे दिवंक जाय म्हणलो म्हाका पयशे काडून तुवें दाखयल्या 500ची नोटो आसली तेजे कडेन खंयची भाशा उलयतालो तो मराठी उलयतालो आनी कपडे कसो दिसपाक कसो आसलो लांब आसलो तो जिवाचो बी बरो आहा मातसो वयना खूब भुरगो ना आनी जाणटोय बी चड ना गोरो काळो हय बरो आसा आनी ते कपडे कशे आसले धवो शर्ट घातलो रो आनी अशी हेची कशी पॅन्ट घातली आनी दुसरी गजाल म्हणजे येताना तेणें ते हातीन कितें बॅग बी घेवन येयलो पिशवी आसली एकटोच आसलो काय वांगडा आनी कोण आसलो ना वांगडा कोणूच नासलो तुमच्या वांगडा कसली भाशा उलयतालो मराठी उलयतालो आतां हेतून तुमकां अदमास म्हणजे की खंय ना कितें वायट घटना घडटली हेची अंदाज येवंक ना कित्याक पयशांक लागून म्हाका तशें दिसलें पयशे जेन्ना तेणें दाखयले न्हू कित्याक बॉल्सांत हात घातलो आनी नोटी काडून दाखयल्यो म्हाका म्हणलें हे पयशे दिवपाक जाय आसले तो म्हणटा भटाक सांगो नाका म्हणटा म्हाका ताका डावट कसो असो भटाक सांगो नाका म्हणटा हो गुप्त म्हणजे ताका म्हाका कळ्ळें गुप्त म्हटल्यार ताका सांगलें म्हाका कळोंक ना तुमच्या कडल्यान मागीर तो फुडें गेलो देवळान आनी एक घटना देवळान वचो ना मागीर फुडें कितें घटना थंय गेलो आनी देराच्या चेड्याक म्हणलो की ना हेका म्हटलें ताका उलो केलो साई म्हटलें हेका कितें तें सांग रे म्हटलें तो येयलो म्हाका तेजी भाशा कळना म्हटलें तो येयलो आनी तेणें मागीर साईलान विचारलें न्ही ताका तें कितें तर आपणा मला पयशे दिवंक जाय आसले एका मंटपाक तो हय मला मदत करपाक जाय आसली म्हणून आनी तेज्या कडेन 200 रुपया काडून दिले सगळे पयशे काडून दिवना 200 रुपया भितर काडून दिले तेज्या कडेन तेज्या पांयां पडलो म्हाज्या पांयां पडलो आनी तितल्याक मागीर तो असो देवळा फाटल्यान गेलो देवळा फाटल्यान येयलो तो म्हाका म्हणलो अशी वाड आसा म्हटलें म्हाका खबर हो चोरूंक येयला काय कितें जालें तो तसो गेलो देवळा फाटल्यान गेलो मागीर परत देवळान गेलो तो देवळान गेल्या उपरांत ही घटना हो मागीर तेन्ना आमी रावना रे मागीर काय खबर मागीर लक्षात येयलें की ते चोरी जाली म्हणटा हो ही टायमींग केन्ना जालो तुमचो सकाळी 9:30 ती 9:45 याच्या भितर 9 जाल्या उपरांत घरांतले भायर सरला आमी म्हाका खंय तरी वचपाक जाय आसलें म्हणून टायम बघून भायर सरलेले नाही काल ही घटना केन्ना जाली म्हणजे कितें जालें तुज्या बरोबर 9:30 काय केलें ते येयलो कोण तो आनी हात दिवंक लागलो आनी केळी दिवंक लागलो केळी आनी काणा दारा व्हरून दवरून लागलो दारा दवरून हय तूं म्हाका यो भितर यो म्हणून लागलो आनी थंय गेलें आनी दवरली दवरता आनी मागीर पांयां पड म्हणलो आपूण पडना म्हाका पांयां पड मातशें गेलें न्हू तुवें केन्ना काडली पळोवंकच ना तुवें काय केलें ही बुदका काडली ती फुकली अशें वणयार रावता ते हाजेर आनी मनीस काय केलें तें खबर ना म्हाका बोलनूच उरलें मी उलोवंकय कळना आनी काय येयली केन्ना मागीर रोखडी ती काय सांगतली ती काय कळना तुमकां ती गुंगी कशी येयली जाणा काय कशी तूं कळकूच ना पूण दिसपाक मनीस कसो आसलो तुका खबर आहा बरो आसलो बरो देव हय लांब बी आसलो तो कोंकणी हिंदी मराठी कितें उलयतालो तुमच्या वांगडा कोंकणी उलयता हिंदी न्हू कोंकणी उलयता त्याच्या उपरांत मागीर सगळें जाले उपरांत तुमी कितें केलें मागीर तशें जाल्या उपरांत सगळे लोक येयलो न्हू मागीर भरलें देवूळ चोरी जाली म्हणून म्हाजो मणी येयलो न्हू काडून माळ तेन्ना मागीर लोक सगळो येयलो हांगा देवूळ भरलें तेच्या उपरांत ही येयली एक कितके हे आसतले सोने कितके आसतले कितक्याचे 3 तोळे 3 तोळे सोने आसतले म्हणजे तुमी हांगासर एकटेच आशिल्ले आनी कोण नासलो तेची संदी ताणी साधली आनी ह्या तो जो कितें आतां तुमच्यांतली चोरली तूं काडली पटकन की कशें कितें केलें कोणी रावलें न्हू अशें थंय देवळा कडेन फाटल्यान ना फुडें आया भितर देवळान भटजी येवं नासलो अशें रावन पांयां पड नाल दवरून पांयां पडलें केन्ना काडली तें ती बीच नको
तेन्ना म्हाजी मार काडली ती मी नको खबर ना म्हाका. येताना स्कुटरीन बी येयल्लो कितें अशें फुडें ना चलत बी येयल्लो कितें गाडी कुठे दवरली आनी थंय एकलो कोण आसलो मी सांगता एकलो असो येयलो 2 जाण आसले ते 2 जाण भितर एकलो येयलो. काल एक चोरीची घटना हांगासर जाल्ली म्हणजे एक मनीस येयलो हांगा खंय आमकां पयलीं कांय खबर ना आमी बिचोले गेले 9 सुमार गोश्ट ही पयलीं येयलो आनी म्हणालो खंय पयलीं तो त्या घरांनी गेलो ते बायलेच्या गळ्यान बरी भांगर आसली ती आमची दायजी ती उमऱ्या भायर येवंक ना तिका तिणी अशे पयशे काडले आनी दाखयले हे आपणाक देवळाक डॉनेशन करूंक जाय पयशे देवळाक डॉनेशन ती म्हणाली कितें थंय मनीस आसता न्हू म्हणाले ते येतले ते पर्यंत तूं राव ते तूं आमी तशें डॉनेशन घेयना हे बायलेन सांगलें ना 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 तुज्या कडेन ती तूं दाखय तरी आपणाक तशें आपणाक म्हणाली पळोवपाचें ना तूं थंय दी आपणाक येवंक गांवान आपणाक तितक्यान मागीर कितें जालें मागीर गेल्या बरोबर आनी एके बायले कडेन गेलो तसोच तिच्याच शेजारीच गेलो ना आपणाक दाखय हे पयशे हाडले आपणाक पयशे डॉनेट करूंक जाय आनी खरोखर तेजे कडेन 500च्यो नोटी आसल्यो कितक्यो आसल्यो त्यो सांगूंक शकना आमी भितून आसल्यो आनी त्यो तिका तिणी सांगलें आपूण येयना ते येतले तूं 9 सुमार यो तितक्यान तो तेंच्यांनी कोणीच हें करूंक जाय तितक्यान हे हांगा फुलां विकताले न्हू हेच्या कडले खंय एक हार घेतलो नाल्ल घेतलो आनी हेका म्हणालो कितके पयशे आसले तिणी कितें सांगलें कितें 200 का 100 कितें सांगलें ते गेले बरोबर तिका म्हणाले तूं यो कशी ती दाखय खंय घेवंक जाय तें देवूळ बंद भटजी येवन आसलो हरशी कॅमेरा आसतलो आमच्या जात्रे खातीर कॅमेरा बंद आहा सद्या तर भटजी येवंक ना म्हणटा ना भटजी येयला भितून भटजी वळखतलो आसलो न्हू भटजी येवंक ना तर म्हणालो तूं कशी फुलां दवरूंक जाय ती दाखय खंय दवरूंक जाय ती आनी टक करून ती माळा काडून घेवन गेलो तेन्ना आमी आतां लोकांक सुद्दां आमच्या आतां गांवांत सुद्दां आमी कितें हांगा अनोळखो मनीस येयलो ताका लागीं धरपाचो ना हे भायले मनीस खूब येयल्या ह्यो आतां गोंयांत आमच्या सदींच वाडत आहा गोश्टी तेन्ना तुमी सगळे म्हणजे गोंयभर लोकांनी हेचेर सारकें लक्ष दिवन रावपाचें हे दोंगा करता तिका कांयच कळना ती आतां तेच्या वांगडा गेली म्हणटा तिचेर कितें केलें तें तिकाच खबर ना ती 10 मिनटां कांय उलोवंकूच शकना म्हणजे इतकी तेंची स्टडी आसता म्हणून आमी सुद्दां म्हणटा कितें गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष घालचें कित्याक आमची जी बायलां आहा न्हू ती चड शिकलेली ना ही गांवांतली बायलां आहा ती मातशी कमी शिकलेली आहा ती तांकां आमी आतां सांगलां पूण खंयचो व्यक्ती येयलो जाल्यार तेचे मातसो तुमी दूर राहा ताका इन्क्वायरी करा ही गोश्ट परत परत घडपाची ना हिका घडल्या तशी आनी लोकांकूय सांगता आमच्या गोंयांतल्या बायलांक सगळ्या हिंदू म्हण मुस्लीम म्हण क्रिश्चन म्हण ह्या लोकांक हे अशें ते कोणूय जावं आमचो गोंयचो जावं भायलो जावं ह्या लोकांचें सावधान रावपाचें